कोणाक ग्रीन प्रोजेक्ट येवचे म्हणजे नॉन पोल्युटेड येवचे आणि काणकोणच्या लोकांची भुरग्यांचे म्हणजे जे शिकिल्ले भुरगे आसात तांचे रोजी रोटीचे प्रश्न सुटचो हे मागणी खूब वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी ताचोच प्रयत्न करता आसतना की आमी फिल्म सिटीचो विशय लावन धरलो आनी तो विशय लावन धरता आसतनाच की अर्थात लोलये पोळे हेजे कोमलदार दिसांनी तांणी योग्य पर्यंत सहकार्य केलें तांणी 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती म्हणजे सरकाराक ESCक दिली गेली आनी तातूंतल्यान दिवपाची मान्यता ताचो मानता ते प्रोसिजर कंप्लीट जाल्ले आसा त्यामुळे की तो प्रोजेक्ट येवपा संदर्भांतली ज्यो कांय फाटले स्पेक्युलेशन जें आसतालें पळय आसा ती ऑलमोस्ट पुराय हे जाल्लें आसा सोंपलें आसा आनी ताजें स्वागत जें आसा की म्हणजे अर्थात कोमलदादीन केल्लेंच आसा लोकल आमची पंचायत आसा तांणी केल्लें आसा आनी ह्या विशया संदर्भांत म्हजी अपेक्षा आसा की जो जसो प्रोजेक्ट फुडें वतलो पळय आसा ताका पूर्ण काणकोणकारांनी सहकार्य करचें कारण कशें आसा की हांगा खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन नाशिल्लें प्रोजेक्ट आनी आजच्या काळांत ते प्रोजेक्ट येवपाची गरज आसा एम्प्लॉयमेंटा खातीर आनी ताजे एंड टू एंड आसा न्ही एक 2-3 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तर ताजे पेक्षा चड जावंक शकता ही प्रायवेट कंपनी इंडस्ट्री हाडटली काय गव्हर्मेंटा थ्रू येतली न्ही हो प्रोजेक्ट आसा तसो आमी मोपा एअरपोर्ट केल्लो आसा पळय त्या बेजाचेर म्हणजे इनकम शेअरिंग ह्या कन्सेप्टाचेर आसा की PP मोडाचेर जातलो प्रायवेट गव्हर्मेंटान एप्रोच दिला आसा लोकल बॉडीज आसा पंचायत आपण ग्रामसभेचे विषय ग्रामसभे विशय येवं ना अजुनी पूण बाकीचे ज्यो प्रोसिजर आसा त्यो कंप्लीट केल्या गरज पडली जाल्यार ती ग्रामसभेकसून लोकांची मान्यता म्हणजे सगळ्या विश्वासान घेवनूच विशय वतलो ज्यो प्रोसेस म्हणजे कोमलदार किंवा लोकल बॉडी आसा तांकां विश्वासान घेवनूच तो विशय कायदेशीर सोपस्कार दिल्यानंतर पूर्ण जालें म्हणटा कायदेशीर सोपस्कार जे आसा म्हणजे लँड जी आसा न्ही ESC सरकाराक दिवपाची जी प्रोसेस सरकाराक ऑलरेडी लँड ट्रान्सफर जाली ऑलमोस्ट ताजे सगळे सोपस्कार पुराय जाल्ले आनी त्या नंतर मागीर आत्तां म्हणजे प्रायवेट PP जे लोक आयिल्ले आसा फिल्म सिटी घालपा खातीर तांकां दिली कांय जाणांची जमीन एनक्रोचमेंट केल्या एनक्रोचमेंट आसा आनी तेंची डिमांड आसा की थंय ते जावचेच ना म्हण कारण जे ती जमीन वयर जी केल्ली आसा ती सोडून ती जी लोकांनी जी एनक्रोच केल्ली सकयल आसा ते हांगा म्हाका दिसता ज्या तरेन म्हणजे खरें म्हळ्यार आमकां लोलये पोळे आनी पैंगीण आमी कोमलदार आसा ह्यो अजुनूय आसा न्ही लोकांनी तशें खूब मोठ्या प्रमाणान एनक्रोच करूं ना म्हणजे त्या लोकांनी त्या कोमलदारच्या लोकांनी सांगून दवरलें जरी एनक्रोच केल्या आसतना थोडीशी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही अजून वेकंट लँड आसा आनी ताजो उपयोग गांवच्या लोकां खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावची ह्या गोंयचें सगळ्यांचेच मत आसा अंदाजे सगळें सारकें जालें जाल्यार एक वर्सा भितर काम सुरू जावपाचें वर्सा भितर काम सुरू जातलें वर्सा भितर 6 म्हयन्या भितर काम सुरू जातलें गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हेणें आज एक काणकोणां स्टेटमेंट केल्लो आसा की काणकोणाक फिल्म सिटीचे जे सोपस्कार आशिल्ले ते जवळ जवळ पूर्ण जावपाक आयिल्ले आसा ही फिल्म सिटी भगवती पाठार लोलये हांगा जावपाची आसा आनी तेणें अशेंय सांगलां की ह्या जाग्याचेर स्थानिकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो स्थानिकांक पयले प्रिफरन्स आसतलो जवळ जवळ 2 ते 2.5 हजार 2 ते 3 हजार स्थानिकांक हांगा जॉब मेळटलो अशें तेणें सांगलेलें आसा हो भगवती पठार तोच भगवती पठार ज्या जाग्याचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पयलीं IIT येयल्ली आनी लोलयेच्या लोकांनी हांगा तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून तो ग्रामसभेक ठराव घेवन ही IIT गेल्ली आतां अशे वेळाचेर जेन्ना ग्रीन प्रोजेक्ट येता आनी स्थानिकांक थंय प्रिफरन्स दिल्ली वयता आनी रोजगार मेळटा तेन्ना लोलयेकार आतां कितें करतले हेजी सगळे काणकोणकारां मदीं चर्चा चल्ल्या